बुधवार 10 एप्रिल. मुखेल वड. उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो. नियाळाक आधार. देवान म्हणले, उजवाड जावं, आनी थंय उजवाड प्रकाशलो. कांय लेजियोनारां आपलो नमियारलेलो वावर पिडेस्तांचे भेटेक दवरलो. ह्या भेटेक गेल्ले कडेन थंय एक जाणटी घोव बायल आसली. ती आजून पासून दिवो घेवन आपलें जिवीत सारताली. तांकां भेट केल्या उपरांत जायतीं सोतां तांकां दिश्टी पडलीं. पयले सुवातेर तांकां न्हिदूंक बाज नासली. रांदूंक गॅस सिलिंडर नासलो. सारकें उदकाचें कनेक्शन नासलें. ह्या सगोट संदर्भांत शेजाऱ्यांक खबर आसली, पूण कोणाकूच पडलोलें नासलें. लेजियोनरांनी तांचें घर नितळ निर्मळ करून दवरलें. आनीक पंचायताक सांगून तांकां बिजलेची बंदोबस्त करून दिलो. आनी आतां तांचें घर उजवाडान भरलें. तांकां फावो त्यो वस्तू दिल्यो. देवाचें उतर आयज आमकां उगडास तरेकवार मनशां वरवीं तें येता. देव मनीस जावन आमचे मदें जिवंक येता. आनी ह्या देवाच्या पुताक आमी उजवाडाचो प्रकाश म्हणटा, कित्याक तो काळोखांत उजवाड जालो. पूण मनशांनी ताका वळखूंक ना, कित्याक मनीस काळोख जावन रावलो. जाणी ताका मांडून घेतलो तांणी तारण भोगलें, आनी सासणीक जिविताची वाट तांकां फावो जाली. म्हजो थारा. दुसऱ्यांक उजवाडाचो प्रकाश जावन म्हज्या जेजूक उजवाडाच्या प्रकाशाक गोवाय दिवंक वावुरतलीं.